ना आज केस आशिल्ली ओनली फॉर अपियरन्स ऑफ द अक्यूज्ड आणि मोस्ट ऑफ द विलेजर्स हॅव अपियर्ड एक्सेप्ट फॉर अबाउट 5 or 6 दे माइट हॅव नॉट बीन सर्व्ड. सो आज फक्त अपियरन्साक आशिल्ली. आता वी विल कलेक्ट द चार्जशीट अँड देन वी विल एनालाइज द चार्जशीट अँड देन टेक फर्दर स्टेप्स इन द मॅटर. दे हॅव इन्वोक्ड सेक्शन 143, 147, 149 and 504 ऑफ IPC. आज फक्त कोर्टाक आमी सांगला आमी हांकां अपियर जातले. सो वी हॅव फायल्ड आवर वकालतनामा and we will take further steps on the next date of hearing. After election, हांगा आमदार निवडून येयलो बीजेपीचो, सरकारूय आसा बीजेपीचो, तरी पूण लोकांक सध्या हांगा त्रास दिवप चालू आसा. म्हणजे लोकांक मेंटली हॅरेस करप आनी लोकांक दबावान दवरप. आता हांगा अशें षडयंत्र आनी राजकारण चल्लां की मारताय बीजेपी आनी मलम लायताय बीजेपी. हें राजकारण सध्या 70च्या लोकां वांगडा हांगा विश्वजीत राणे खेळत आसा. जो विश्वजीत राणेन लोकांक 1 वर्स सुमार अक्षरशः रडयले, हॅरेस केले, टॉर्चर केले. हांव विश्वजिताक इतलेंच सांगता, सीएमाक इतलेंच सांगता की जर तुमकां इतलेच लोकांची जर चिंता आसा, लोकांक हे जर 70चे जे लोक आसा तेंची जर तुमकां मतां जाय, बरेपण जाय, जाल्यार तुमी हे तिनूय जी मॅटरां आसा, केसी आहा ते भायर मारपाचे. कित्याक हे सगळे केसी स्टेट वर्सीस लोक आसा, विलेजर आहा, जाल्यार तुमी स्टेट वर्सीस तुम्ही बीजेपीन आसा, आमदार बीजेपीचो आसा जाल्यार लोकांक हांगा एवरी टायम एडवोकेट काडून हांगा एडवोकेट आपले धाडून लोकांचेर उपकार केल्ल्या भशेन हांगा नाटकां विश्वजितान करची न्हू. इतलेच जर कापासतात विश्वजिता कडेन आहा जाल्यार सगळे केसी तेणी फाटीं घेवचे.